गोयचे मायनिंगाचो प्रश्न सोडोवंक सरकारान कितें केलां तें डॉक्युमेंट दाखोवचें ना जाल्यार खांडेपार पुलाचें उक्तावण करपाक दिवचें ना म्हूण शिटकावणी दिल्ल्या मायनिंग पिपल्स फ्रंटाक सुजिनान 5 दिसांची 3 पानां केली. पुलाचें उक्तावण निस्तारलें. मात मायनिंग बेल्टांतल्या विनय तेंडुलकराक फ्रंटाक कितें तरी जाप दिवप चुकना. लोकसभेत नरेंद्र सावयकर राज्यसभेत 13 तारखेक 0 आवर मांडलो. कॉलिंग अटेन्शन मांडली. पण काँग्रेस पक्षाचे जे काँग्रेस पक्षा विरोधी पक्ष नेते आसा ते राज्यसभेन आणि लोकसभेन कामकाज करूंक दिना. गोयचे मायनिंगाचे प्रश्न मांडपाक दिना. माचयेर आशिल्ल्या मदीं खासदार नरेंद्र सावयकार आनी विनय सोडल्यार कोणेच मायनिंगाचेर ब्र काडले ना. विनय 0 आवर आनी कॉलिंग अटेन्शनाची भाशा करता जाल्यार नरेंद्र सावयकार कायदेशीर प्रक्रियेची भाशा. कारण आमी लिपोवन फाटल्या दारांतल्यान हे प्रयत्न करिनात. जे प्रयत्न करतात ते सगळ्या लोकां मुखार दवरतात आनी आमी सांगतात. कायद्याची अडचण जर आसत जाल्यार ती कायद्याची अडचण पयस करूनच प्रश्न सुटावो करचो पडटलो. फुडल्या 4-5 दिसांत दिल्ली वचून प्रधानमंत्र्या कडेन मायनिंगाचो प्रश्न काडपाचो म्हूण निकतेच मंत्रिमंडळ बसकेंत थारला. आतां दीपक पावसकार सांगता ते प्रमाण ते दिल्लीक प्रधानमंत्र्याक मांडवी पुलाच्या उक्तावणाक आपोवंक वतात. मांडवी पूल पळयता 12 तारखेक आमी तेंचे उद्घाटन करता, लोकार्पण करता आनी आमचो प्रयत्न आसा. माननीय श्री प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तांकां आमंत्रण दिल्लें आसा आनी तेणी सांगलां आमी नमूद पावतले. आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री खलप म्हणटा उपाय नेमको कितें काडटा तो सांगात. काँग्रेसीचो तेंको खात्रीन मेळटलो. तो जो कितें तुमी थाराव हाडटले तर तुमी विरोधी पक्ष जो प्रमुख आसा ताचे कडेन चर्चा करूंक जाय किंवा लोक हिताचो असो आमी अमूक तरेन काम आमी हाडटात तेन्ना काँग्रेसीक सांगपाक जाय की तुमी आमकां सहकार्य करा म्हणून. अशा प्रकारची जर सूचना किंवा विनंती भाजप कडल्यान किंवा खासदारा कडल्यान जर आमच्या पर्यंत पावा तर आमी गोंयचे काँग्रेस पक्ष आणि दिल्लीचे काँग्रेस पक्ष आमी विचार विनिमय करून सगळे सहकार्य करूंक तयार आसात. 0 आवर आनी लक्षवेधी सुचोवण्यो खासदाराक पब्लिसिटी दितली. उपायूच काडपाचो आसल्यार बीजेपीन प्रधानमंत्र्या मेरेन लॉबिंग करचें. काँग्रेसीन घटक राज्या वेळार राजीव गांधी कडेन केल्लें तशें. त्या प्रमाणे आश्वासन राजीव गांधीन दिलें की तुमकां स्टेटहूड आपूण दिता आनी रोखडोच पार्लमेंटान ताणें आमचो घटनात्मक अमेंडमेंट बील हाडलें आनी आमकां राज्य दर्जो मेळून गेलो. तशें जर घडणारें आसा तर विनय बाबाक विनंती करता की ही सगळी पार्श्वभूमी अशा प्रकारे तयार करा. तर अशा वेळार कितें करतात, लॉबिंगची गरज आसता. पार्लमेंटान उलयलो म्हणून प्रश्न सुटचो ना तो. आदी ह्या तिनूय खासदारांनी आपले जे पंतप्रधान आसा आपलो जो पक्ष आसा ह्या पक्षा कडेन ठोस असो विचार विनिमय करून कितें निश्चित कितें करूंक जाय हें थारावचें. सध्याचो प्रधानमंत्री गोंयच्या बीजेपी वाल्यांचेच हाताक सांपडना. 0 आवर लॉबिंग उरले 10 मैल पयस. MMDR कायदो दुरुस्तीचे बिलाची भाशा करपी खासदार आतां 0 आवर मेन्शन आनी कॉलिंग अटेन्शनाचेर पावल्यात. गोंयच्या मायनिंग कायदो दुरुस्ती प्रस्तावाचो मायन्स मंत्रालयातूच अकाली मृत्यू मायन्स मंत्र्यांचे लोकसभेतले लेखी जापेत हे पयलींच स्पश्ट. शिष्टमंडळाक कसले दिवे लावंक? प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार, विवेक प्रभू आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी.